नावेली स्पोर्टिंग क्लबान सगळ्या पिरायेच्या गटा खातीर गोय पावंड्यार कॅरम एकेरी आनी दुहेरी सर्त घडोवन हाडल्या। नावेली स्पोर्ट्स क्लबाच्या हॉलात सर्त जातली। सगळ्या पिरायेच्या लोकांक आपली प्रतिभा दाखोवपाक एक बरो मंच मेळटलो अशी आस्त आसा। आनी हो आमगेलो नावेली स्पोर्टिंग जायत्यो एक्टिविटीज हिंगा घडोवन हाडटा। क्रिसमसा दिसांक तेंगेलो प्रोग्राम जाता आनी तेंगे टोर्नामेंटूय जाता जायते आनी तेणे आनी एक हिंगा कॅरमाचो टोर्नामेंट दवरला। तो 4 दीस जातलो कित्याक हिंगा जायते आमगेले क्लबांक मेंबर आहाय आनी दुसरे बारीक भायले हिंगा येताय आनी हिंगा आपलो टाइम पास करताय। सो ते क्लबाक दिसलें की हिंगा एक टोर्नामेंट करपाक आनी चडशे हिंगा कॅरम खेळपाक आमगेले सिनियर सिटीजन येताय। पयलीं घरान कॅरम आसताले खेळटाले भुरगे येताले आतां ते हिरा काबार जाले। आतां आमगे क्लब आहाय क्लबान जायते आमकां फ्रेंड मेळटाय खेळपाक मेळटा सिनियर सिटीजन येताय टायम पास करूं येताय आनी भावान आतां जितला क्लबारी मेंबरांनी एक दुव्या टिमान टोर्नामेंट करतलो आनीक कोणाक जेन्ना पार्ट घेवपाक जाता ते भाशेन घडोवन हाडा म्हणून त्या भावांक हांव थँक्यू म्हणटा आमगे स्पोर्ट्स क्लबाक आनी हे मांडावळी बरी आहा हिंगा जायत्यो भाशेन मांडावळी आहा आनी कांय ना हें आयले ह्या क्लबाचेर आमी हॅपी आहाय। ह्या क्लबाचो टोर्नामेंट जायते लोक येता मोस्टली सिनियर सिटीजन क्लबाक गेले की सिनियर सिटीजन येताय मेळटाय आमकां टायम पास कांय ना सो आमी हांव टोर्नामेंट आतां कोताय आमी सक्सेसफूल जाले पूण। ओके आज कितले लोक हांगा येता आतां विशे लोक आहाय आमी म्हाका आनी येतले सांजेचो लोक चड आहाय सांजे लोक काम बी बरें जाता येताय 30 जाणांचे आसता आमी आमी हितून ऑपॉर्च्युनिटी कितें आमकां खेळपाक आनी आमकां टायम पास जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू।